प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 20वा विसवोर वोड 19 ते 31 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 31. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेच सांजे मुणगे सातोळेच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयची दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. तुमी मनशांची पातकां बक्षिशात जाल्यार देव ती तांकां बक्षिता, आनी तुमी ती बक्षिना जाशात जाल्यार देव तांकां ती बक्षिचो ना. जेजू आनी तोमास. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोंवळो म्हणलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. ह्या पासत दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोतमानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मोदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें भावार्थ नासतलो जावं नाका, पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय. पळय नासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. ह्या पुस्तकाचो हेतू. जेजून शिसां उजीर केल्ल्यो आनीक जायत्यो खुणां ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक ना. पूण जेजू खरेपणी क्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी भावार्थ धरचे खातीर आनी भावार्थ धरून ताच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा. ताच्या उपरांत तोमास जो पयल्या दिसा जेन्ना जेजू पुनर्जन जालो त्या दिसा तोमास ताका मेळना आनी 7 दिसां उपरांत तो तोमासाकूय मेवता. आनी तेज्या उपरांत बाबणीनो जेजू कशे भाशेन आपल्या शिसांक सांगता, वसात म्हणटा आख्या संवसारान आनी शिवर्तमान परगट करा. तर भाबणीनो, आयचें शिवर्तमान आमी खरीच भाशेन नियाळ करीत जाल्यार जेजू आपल्या शिसांक मेळटा. आनी जेन्ना तो आपल्या शिसांक मेळटा तो कितें करता? तांकां झुपाटी दिना, तांकां एके भाशेन खर उतरां उलयना. तो तांकां म्हणटा शांती म्हणटा. शांती कित्याक तो जाणो आसलो की आपले शीस एगोन दुखी आसले.
तांकां कसलोच भावार्थ नासलो. ते समजले की आतां जेजू मेला म्हणून आतां सगळें काबार जालें म्हणून. पूण जेजू कितें करता? भाव भयणीनो, तो येता थंयसर आनी म्हणटा शांती. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. भाव भयणीनो, समजा कोणें आमकां कितें वायट केल्लें, आमकां दुखयलो आनी आतां आमी आतां सगळी त्रास जाल्या उपरांत तो मनीस आमचे कडेन येत जाल्यार आमी कशे भाशेन तांकां त्रास करतले, कशे भाशेन आमी आमचो स्वभाव तांचे कडेन कसो आसतलो? एकदम वायट. कित्याक ताणें आमकां इतलो दुखयला, इतलें वायट केलां, इतले आमकां त्रास दिल्या. आनी ह्या शिसांनी भाव भयणीनो, जेजू बरोबर 3.5 वर्सां रावन ताचो घात केलो, ताका नाकारलो, ते पळोवन गेले. भाव भयणीनो, ज्या दिसा जेजू पुनर्जीवन जालो, तो येता थंयसर शिसां कडेन म्हणटा शांती म्हणटा. शांती. आनी भाव भयणीनो, तोच जेजू तुका आनी म्हाका आयज कितें म्हणटा? शांती म्हणटा. शांती. कित्याक भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता, आमच्या जिवितांत कितले त्रास येतात, कितले त्रास येतात. आनी भाव भयणीनो, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या कामाचेर, आमच्या काजारी जिवितांत, आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत, आमच्या दुडवांनी त्रास ना त्रास येतात. पूण जेन्ना हे त्रास येतात, जेजू आयज म्हणटा शांती तुमकां. कित्याक ताणें आमकां जैत हाडला. आनी जेन्ना तो आपल्या शिसांक मेळ्ळो, ताणें शांती तुमकां 2 पाटी म्हणलें. कित्याक तो जाणो आसलो की ताजे शीस ताका पडोवन एकदम आचमोडीत जाले. ते एकदम तांकां ते चिंतूंक लागले, खरेपणी हो जेजू पुनर्जीवन जाला, खरेपणी हो जेजू जिवो आसा. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी कसल्या त्रासान आसा आनी जेजू आमकां म्हणटा शांती तुमकां, आमी चिंता शांती कसली? त्रास इतले आमकां आहा, शांती कसली आसतली? पूण जेन्ना आमी ताज्या उतरान रिगून रावता, ताणें आमकां जैतिवंत जिवीत दिलां. ताणें खुर्सार मरोन आमचे सगळे कश्ट भोगल्यात. ताणें आमचे सगळी पिडा रोग घेतला. ताणें आमचे जे आमकां वायट फाव जाल्ले तो भोगला. आतां ताच्या उतरा वरवीं आमकां शांती मेळटा. आनी दुसरी चीट पेद्रूची 1:1-2 म्हणटा, देवाच्या उतरा वरवीं आमकां शांती मेळटा. आमची शांती वाडत वेता. तर आयज भाव भयणीनो, आमची चोत्राय आमी फकत जेजूच्या उतराचेर दवरया. जें ताणें सांगलां आनी पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, ताजेर आमी नियाल करुया. आच्यो खबरो, ताज्यो खबरो, हांचे सगळ्यांनी कितें सांगतात ते ताजी सगळी ती खबरांची आमी पयस दवरया आमी. आनी जें जेजून सांगलां ताज्या उतराचेर आमी नियाळ करून, आमच्या मनाची नडसडणी करून तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवान पाडूंक आयज कमेस करुया. आनी तेन्नाच ही शांती जी देवाची आमकां मेळ्ळ्या जेजू वरवीं, ती शांती आमकां जैत दितली आनी आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवोवपाक आमी कमेस करतले. हेंच जिवीत कमेस करपाक आयजसान आमी देवाच्या उतरान रिगून सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.